हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. ह्या दिसांनी पोत्ती डबल ट्रॅकिंगाची चर्चा स्टार्ट जाल्या. एट द पॉलिटिकल लेवल तर जाल्याच. आतां हितून हो मुद्दो केन्ना एक्चुली एंड जावंकू ना, सोंपोकू ना. बट मदें एक ते स्लिपर झोनाक गेल्लो. हे स्लिपर सेल पळय आसताय तेश करून हो थोडो टायम स्लिपर झोना आसलोलो. आतां आमकां खूंय नॅशनल लेवलाचे कितें ट्वीट बीट येयले जाल्यार आमगे स्टेट लेवलाचेरय थोडे ट्वीट येवपा लागताय. कोण प्रेस कॉन्फरन्स घेताय, कोण प्रेसां बायट दिताय, कोण एसेंब्ली जायत्यो बड मान मायक आनी पेपर पिंजून सायक झगडल्या भाशेन दाखयताय. सो दॅट इज वाय आय यूज टू कॉल दीस एज थेट्रिक्स, ऑप्टिक्स. नाव लेट अस फर्स्ट स्टडी द पॉलिटिकल vote share geography. I will not consider ruling आहे ते MLA खबर सोड चल. कोण काँग्रेसा उडी मान गेले तेंची खबर सोडया तांकां देवा सोडया चल. बिकॉज दे विल नॉट ओपन देयर माउथ. ओके, बिकॉज दे आर नॉट इन द ओपोजिशन. आतां ओपोजिशनाचे चोया कॅप्सूल कोण. I will not talk about particular party. I will talk about opposition and the opposition leader. Number 1. पहिले सुवातेर आहे आल्दोना ओपोजिशनाक गेला सीट. ओपोजिशनाक आल्दोनाचो MLA. सुमार 9,000 वोट्स आहे थिंगा, वोटर्स आहे. नेक्स्ट बेनावली येवया. बेनावली सुमार 6,000 वोटर्स आहे ते गेले. आता एक्चुअली आनी वाडोवंक जाय. बिकॉज आफ्टर बिईंग एज एन MLA they might have brought in more people in support of them. कुंकोली 10,000 वोटर्स आहे फकत आमगेले ओपोजिशन लिडर आले. मागीर फातोड्डा सुमार 11,000 वोट्स आहे. सांत आंद्रे 5,000, वेली 5,000, केपें 14,000. आनी हे सगळे वोटर्स धरले जाय तूं we get a total of around 60,000 who are in the opposition only. I am talking about. Number 1. The number 2, let us consider 2024 election of MP. Tedona je alliance sak, so that is as good as the opposition minus BJP dordo. Tengele sumar 2,17,000 plus voters. Now, let us not even consider that 2,17,000 of South Goa. आम्ही फकत दाखला मिन्युस्क्यूल घेया of the opposition. आम्ही धरया 60,000 घेया चल. There should be more than 70,000-80,000 by now, because after having worked in every constituency by these same MLAs, they should have been adding more and more supporters. So they could have been 70,000-80,000 total. I am considering only 60,000. आता हे प्रेस कॉन्फरन्स घेताय आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्सचो कोई कांय धड नाही गेलो. 2 वर्स जाली हेकडे हांव विनंती करता, हात जोड विनंती केले, एटलिस्ट तुम ओपोजिशन जे आहाय ते एकठांय जाय म्हूण. फकत ऑप्टिक्स करपाक एक जायना काय. आता हात दोन दाखवले ना. ऑन ग्राउंड कितें जाता तुमगेले. एसेंब्लीतूय तेंच जाला. पयलीं सगल्यो घडामोडी फोड्यो आनी मागीर एकठांय म्हूण दाखयले. सो तें करप मिनींग ना. तुम गोंयकारांक फोटयताय आनी हे सगळें एकठांय दवरपाचो मेन हांदाचे पड रेस्पॉन्सिबिलिटी आहा. ही रेस्पॉन्सिबिलिटी तेका लागून तेका ओपोजिशन लिडर म्हणटाय. ही गेट्स अ कॅबिनेट रँक. एवरीथींग इज एट अ हाय लेवल फॉर हिम. जाल्यार ओपोजिशना एकठांय करपाक काम कोणालें. सो इट इज द ड्युटी अँड द रेस्पॉन्सिबिलिटी अँड हीज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गोन्स हू हॅव वोटेड एन मास अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट्स. दॅट इज मोर देन 3.5 लाख आसतले धर तूं. साऊथ गोवांतू आसतले मोर देन 2 lakhs आहे. more than 2,17,000 people. And assembly wise, there are more than 60,000 people
only with the people who are presently in the opposition. जाल्यार प्रेझेंटली इन द ऑपोजिशन आय तांकां एकठांय करून बसपाक आज देखून हो लिडर आमगेलो ऑपोजिशन आहा तो वाय आर यू नॉट फायंडींग आउट मीन्स अँड रूट्स टू ब्रिंग देम टुगेदर. प्रिवियसली आय हॅव टोल्ड दीस. तुगेली स्टायल पळय न्हू ही मॅकेंटॉश स्टायल. ही मॅकेंटॉश स्टायल लागून तुगेले हे एकवटान येयनाय. नाजाल्यार तुगे खंयची प्रेस कॉन्फरन्स होय चडशी आय विल से 80 to 90% प्रेस कॉन्फरन्स. तो भायर हो भितर तो भायर ते दोग जाणां घेयना हेंग दोग जाणां हाडना. सो इट इज नॉट टू शो ओन्ली फिजिकली ते येयनाय ते कित्या येयनाय तेजेर तुवें भर मनान आनी भर काळजान हेजेर तुवें इंट्रोस्पेक्शन करपा जाय. केन्नाय आमी चोयताय थिंग विजय सरदेसाय ना, केन्नाय चोयल्यार कार्लोस फेरेरा ना. एक कितें जाता इवन तूं काँग्रेसाची देखून तूं मिटींग पळ घेता न्हू तेन्नाय मरे सगळे दिसती पडनाय टायम टू टायम. तेंगे प्रायोरिटीज चेंज जाताय. सो दीस इज द फर्स्ट रूट कॉज. देर इज नो युनिटी. युनायटेड तुमी ऑपोजिशन सोड तुगे युनायटेड पयर काँग्रेस ना. आनी हो कित्याक ना? दीस इज ओन्ली बिकॉज तुगेल्या मनांत एक प्रिंसिपल आहा मॅकेंटॉश प्रिंसिपल. हो प्रिंसिपल तुगे बंद जावपा जाय. यू टेक इट ऑर लीव इट बट यू नीड टू चेंज. दॅट इज वाय दीस गोवा इज सफरींग टुडे. दीस ऑपोजिशन विच इज देर इन गोवा टुडे इट इज एज गुड एज इट इज नॉट एक्झिस्टिंग एट ऑल. आतां तूं म्हाका सांग लेट अस कम टू द जॉग्राफी ऑफ दीस. Only 60,000 voter base धरुया तुमगेलो. Have you any sense of bringing these people unitedly on the road any time? Show me in the last 3.5 years गोंया इतले मुद्दे जाले, so many issues. Show me one protest on which you have brought the people on the road. People are willing to come, but there's no leadership for us here. Show me even 10% of this 60,000. 10%. 10% of 60,000 is 6,000 people. जाले तुकडे हाडपाकू उठ सूट बूट प्रेस कॉन्फरन्स घेताय तुमी. उठ सूट बूट बायट दीत तूं. जालें इतल्यान जायना. And this is not only for you as the opposition leader. It is for the remaining opposition MLAs. But I will not totally blame them. जेन्ना आमगे रडार पळय तो रडारो आंकूड वयताय तूं तेय आंकूड वयतले. दीस इज बिकम अ शिप विदाउट अ डिरेक्शन. देर इज नो डायरेक्टर प्रॉपरली. दीस डायरेक्टर एंड दीस ऑपोजिशन लीडर हिमसेल्फ ही डजंट लुक्स लायक हॅज अ मायंडसेट टू टेक देम टुगेदर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्या जाय ते तो युनिटी करूं सोदिता. नाक ते तो तेका भायर दवरप, हेंक भितर हाडप, तेंक भायर काडप. आय डोंट अंडरस्टँड दीस. This is the reason. So first, get them together. Get them together. Come on the street. Hit the street. अरे इसको ये फेसबुक वयले ये ट्वीट कोन यो प्रेस कॉन्फरन्स कोन मिनींग ना. एसो प्रेस कॉन्फरन्स तो ध्रुव राठी थिंग जर्मनी बसून कोत मरे. देर आर सो मेनी पीपल sitting outside Goa and doing this type of tweet, Facebook, conferences. So for what are you here in physical form? As the opposition party or as the opposition of 7 MLAs? The Captain Viryato, we have understood and we have been given to understand. There are many a times even this Captain Viryato is not being taken into confidence properly. What is this going on? Who will speak out? That is why I said Goa has a ruling. There is an opposition and there is another opposition to the opposition. Some people may not like me talking this, but it has to be brought to the notice of the people that there is no proper system within the opposition. This has to stop. This is why we are suffering today. It's not a question of 7 MLAs. If these 7 MLAs are powerful enough to come together and hit the streets, only we have with a direction, the leader for them.
तो राहुल गांधी बाट दीस रात मत मरे थिंगा तेगे रॅली चुयाय रे लाखान लोक मरे तुका 100,000 लोक एकठांय करूं जायना रे आज देखून मोर देन 3.5 years have passed. Tell me such wonderful issues you all had at hand, man. Ready hand. Activist and issue can't deal with issue देखो तुझ्यान you cannot hit the roads, man. ते डबल ट्रॅकिंगा लागून बायट दिताय प्रेस कॉन्फरन्स कोताय ऑफिसान बसून बायट दिताय हे केसर नाटक ही बंद कराय तुगे नाटका ही एनीहाउ थँक यू व्हेरी मच आय होप थिंग्स विल इम्प्रूव एंड दे विल चेंज फॉर बेटर देव बरें करूं